लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22 वड 41 ते 54. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सव जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी उत्सवाचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोडलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणतीय हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात? पूण तो उलयल्लो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बराबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां कालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.